गार्डना पयले न्ही आमी फावंटन स्टार्ट जालो आनी आतां तुमी डेली वचात जाल्यार सकाळ ते सांज पर्यंत फावंटन स्टार्ट आसता. थंय आमी परगोलास घालपाक करता, बेंचीस, डस्टबिन्स येतल्यो बऱ्यो, हायटॅक बऱ्यो डस्टबिन्स येतल्यो, जिमाचे इक्विपमेंट येतले आनी अश्यो खुबश्यो गोश्टी थंय सुदारणा जायत आसा. आनी पावसान आमी प्लांटेशन घेतलें. सो हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या इंडस्ट्रियलिस्ट सुवणबाब बांदेकरान जो आपूण म्हणजे पर्सनल इंट्रस्ट घेता आनी प्रत्येक गोश्ट बारकायेन तो करता. तो फावंटन स्टार्ट करपाचें इतलेंच आशिल्लें की जेन्ना आमी तो फावंटन स्टार्ट केलो सगळ्या लोकांक पयलींच्यो यादी आयल्यो की पयलीं जेन्ना पयलींचो काळ आशिल्लो तेन्ना गार्डन बरें आशिल्लें तेन्ना तो ऑपरेशनल आशिल्लो. सो आमी इन्सिस्ट करताले की तो परतो तसो जावचो म्हणून ताणें इतलो सुंदर केला तो. लोकांचें देव बरें करूं म्हणटा. सो ते बाय पावसा भितर एक वेगळेंच तुमकां गार्डनाची शोभा येतली. हांगाय ब्युटिफिकेशन ताचे चेअरपर्सनान सांगलां ते 2 स्पॉट आसा पळय हायवेचेर ते खूब हांगा घाण जाता. सो आमच्या लोकल कावन्सिलराक इनवॉल्व करून लोकां मदीं वचून कित्याक तुमी घाण उडयता नाजाल्यार तांचे कितें प्रॉब्लेम्स आसा ते सुटावे करून कित्याक वास्को आमी तशें केलां. हांव स्वता कावन्सिलर आसतना घराघरांनी वचून तांकां मेळून तांचे प्रॉब्लेम जावन आमी तो थंयचे डार्क स्पॉट्स आसा ते काडले. तशेंच हांगाय करतले. हांव लोकल कावन्सिलरा कडेन उलयलां आनी म्हाका दिसता जाता इतले फास्ट आमी हांगाय ब्युटिफिकेशन करपाक वयता. तशेंच पळयल्यार वर्नपल्ली जंक्शन जो एक डार्क स्पॉट आसलो तो आनी हो बेसन जंक्शन 2 कडेन डार्क स्पॉट आसा ते आमचे जे आमकां जे MLA फंडान ते आमकां आमदार केला की तुमी घाला म्हणून आनी आमी ते जातले बेगीन ते डार्क स्पॉट आसा ते आमी ब्युटिफाय करपाक पळयता. सो हांव आमदाराक थँक्यू.